कुशीन बरोवन आमची खालसा देवाक वरवीक मोहिमा निरंतरी दिवया हालेलुया 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 Ai Stefano Cadiglianisa Aki monta quar maricia Yod misalzo kokotiar koru Sumoya vedimokai Ekalismona cisau sugli Deva cea toya ukar Onot papakani puta Ani povitatnya Soda sasna sasna Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. बाबाचे आणि बुधाचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे Amen. आमच्या सुम्याच्या दुर्गेसाची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे हासू तुमचे सवे आसू. आयज आमी सगळीं व्हडा दोबाज्यान फातिमा सायबिणीची परोब समर्पिता आनी आयचे हे परबेक आमी विशय न्यालता कित्याक देवा लागीं सगळें घडटा तेच भाशेन आयज आमी पयलेच फावट आमचे फिरगोजेचें तशेंच फिरगोजेच्या सगळ्या फामिलीचें अर्पण मारयेच्या निश्कलो काळजाक करपाची रीत पाळटल्या आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता संवसारी वस्तूंक लागून अदीक करून ग्रेस्कायेक लागून आमच्या जिविताची वाट आमी चुकल्या पूण जेजून आमकां एक वाट परतून तयार केल्या कित्याक खरेपणी देवा लागीं सगळें घडटा ताची आवय मारिया जेजू सोयशी आमकां वचूंक वाट दाखयता हो जावन आसा तिचो व्हडल्यांतलो व्हड हेतू सायबीण माय जेन्ना कितले वतमे इफेन्नान वेतात ते पळोवन तेन्ना तिचें काळीज चुचुल्लें आनी वतमे साल्वार करूंक फातिमाक दिश्टी पडोवन मागणें उपास आनी प्राजीत करून तिणें मागलें आयज तिच्या पांयाशी वचून आपलें काळीज उक्तें कोत्तेल्यांक आपल्या पुता सांगाता ती बुजवण दिता आनी एकामेकाक ह्या संवसारान पयन कोत्ताना अशेंच करूंक ती उस्कायता आयज खरीत भाशेन आमचे फिरगोजीचें अर्पण कोत्ताना मारयेचो आसरो अदीक लागशिल्ल्या आमचे फामिलींनी आमी अनुभवूं आनी ह्या फुडें तिच्या सांगाता आमी जिविताची
वाट ताकून ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया. आनी जायते बावडी आमी देवाक आमच्या कुटुंबान पयलो जागो दिवंक विसरल्या. देव आमची कुरी ग्रेस्काय, देवाची भिरांत, देवाचो मोग आमच्या कुटुंबान आसत आमकां सगळें मेळटलें. हे आमी आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबीक जिवितांत विसरल्या. पूण जायते फावटी देवाक भेट दिवचे सुवातेर मनशांक, संवसारी वस्तूंक, संवसारी मोजांक वेळ दिला. हे आनी सुबार चुकीक लागून देवा लागीं हे प्राचीत रितीन वांटो घेवन बोगसणे मागुया. सोम्या जेजू, तूं देवाचो पूत जावनूय खालतेपणान आनी सादेपणान ह्या संवसारान जियेलोय. पूण आमी सादे खालती जिवीत नाकारून गोरवान भरून व्हडपणाचीं पावलां आमी मारल्यांत आनी तुजे थावन आमी पयस गेल्यांत. आमकां भोगोस. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता जेजू, तूं काकूतसार आनी दयेचो सागोर. तुजी काकलूत दया आमचे सोवेन दोर वेलार व्हांवता. पूण जायते फावटी तुजी काकलूत अनुभवून सायबीन माय भाशेन दुसऱ्या सोवें काकलूत दया दाखोवंक आमी चुकल्या. आमकां भोगोस. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या जेजू, तुवें आमचे खातीर आपल्याकूच खाली केलो. इतलो तुवें आमचो मोग केलो, पूण आमी तुका आमचें जिवीत पूर्णतायेन समर्पूंक फाटीं सरता. आमकां हेर संवसाराच्यो वस्तू उदीक म्हत्वाच्यो जाल्या. आमकां भोगोस. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सर पविता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. देवाक दिनवासिया. देवान आमकां जेजून आमकां आपलीच आवय दिल्या फातिमाचे सायबिणीच्या नांवान आनी जायतें बरेंपण ह्या संवसारांत आयलें तिच्या दिसण्या वरवीं. तर आयज जेन्ना आमी परब समोरमता आनी आमचे फिरगुजेचें अर्पण तिका आमी करता तिच्या काळजाक, निश्कळंक काळजाक आमी दिनवासिया. देवान आमकां हो दीस फावो केला आनी सगळीं देणी आमकां दिल्यात ह्या पासत. आनी ह्या सगळ्या देण्या पासत देवाची महिमा आमी गावया. Moima devan, o sorgi, ani shantina jaisan sansari, sorves pora deva sorgi charaya, sorpodvida deva papa, ami duka namaskar kortam, ami duka dinvasta, tuja torvoi mova paso, ami duka wakanta. Soya Jesu Christa, Bapa eklas multa, Soya Deva Deva Shishili, Lu samsara jeba prata, amchika kutko, tumba pacha uzviat poslai, amche magne akuke, kityak movitat miasagati, Diu Bapa Chimoi me Jesu Christa, eklos tu povi, eklos tu ishmor, eklos tu pormishmor. Amen. एमी साव दोरी कुटुंबा पासत बडयता. जेन्ना आयज आमी आमच्या आख्खे फिरगोशीन सगळ्या कुटुंबाचें अर्पण करता सायबिणीच्या काळजाक. सायबिणीन आमचे पासत मागूंक आनी केरी भाशेन आमच्या कुटुंबान नोसरून येवंक. जें वायट आसा ते कुटुंबान सायबिणीचेच मजूतीन आदारान मागण्या वरवीं नोसरून कुरप आमचे सायबिणीक आमचे कुटुंबांत येवंक आमी केरी भाशेन मागुया. आयज आमचो भाव फ्लॉयड आपलो वाडदीस समोरमता.
देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरी आपलो वाडदीस लग्न दीस सुमता तांची देवान आशिर्वाद घालचो. आनी पिडीत आसा ती आमची भाव भयणां, आमची भयण जावं कार्मीन ओ जावं फिलू ब्रागांजा पावलो एंथनी, ताका सगल्यांक पेकुणी सायबिणीचे मजतीन आमी मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमचे बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची बोलाकी दी आनी भाग्यवंत निती मारी आंकवार मारेचे विनवणेन ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणचो संतोष बगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमिया तुज्या पुताच्या दुखेसाचो करो देव, तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासना. जाणवायचे पुस्तकाले वाचप. हांवें मागलें आनी देवान म्हाका गिन्यान दिलें. हांवें देवाक उलो मारलो आनी जानवायचो आत्मो म्हजेर देंवलो. बेकाठ्यां आनी शिवसना परस हांवें तिची चड अपुरबाय केली. तिचे लागीं सोर केल्यार म्हाका गिरेस्काय कांयच न्हय. कसलें अमोलीक मानीक जावं तिचे कडेन हांव सोर करिना, कित्याक तिचे मुखार सगलें भांगर एक चिमटी बोर रिवें इतलेंच आनी तिच्या फुड्यांत रुपें म्हणल्यार माती. भलायके आनी सोबीतकाय परस हांवें तिजो चड मोग केलो. उजवाडा परस ती म्हाका अदीक जाय जाली, कित्याक तिजो उजवाड केन्नाच पालो ना. तिचे बरोबर सगल्यो बऱ्यो वस्तू म्हाका मेळ्ळ्यो आनी तिच्या हातांतल्यान ओर प्रिमीत गिरेस्काय. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब गोंयान करून जातलो. तुज्या मोगान सर्वेश्वरा आमकां दादोशी कोर. तुज्या मोगान सर्वेश्वरा आमकां दादोशी कोर. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरून दिव नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जानवाय. परतून हे सर्वेश्वरा केन्ना परी रागाबरीत रावतलोय. तुज्या चाकराचे तुका चुचुरे दिसूं. तुज्या मोगान सर्वेश्वरा आमकां दादोशी कोर. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदार आनी संतोशान आमी उल्हासोशी कोर. जशें कोश्टान दोगरांनी आमचे दीस तुवें बरयल्याय आनी जायतीं वर्सां विघ्नानूय वाराम आमचे धाडल्याय, तशेंच आतां आमकां सूख संतोश भोगूंक दी. तुज्या मोगान सर्वेश्वरा आमकां दादोशी कोर. तुज्या चाकरां खातीर तूं कितें करूंक शकताय तें तांकां दाखय. ताच्या भुरग्यांचेर तुजे मोहिमेचो प्रकाश फाकून दी. सर्वेस्पराचें बोलेपण आमचेर देवूं. आमच्या हाताचो वावर सुफोल कोर. ओय, आमच्या हाताच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुज्या मोगान सर्वेश्वरा आमकां दादोशी कोर. हेब्रोवांक बरयलेले चिटी वेले वाचप.
खरेंच देवाचें उतर जिवें आनी सुरसुरीत. ते दोनी वाटांनी पाजलोले तरवारी परस भितर रिगता. मनशाच्या जिवाचे आनी आत्म्याचे सांदे आनी मेंदू दोशी जातात थंय पर्यान रिगूंक ताका शक्ती आसा. तें ताच्या काळजाचे ओत्रेग आनी चिंतनां पारकिता. देवा मुखार लिपून उरता तसली रचना ना. पूण जाका आमी आमच्या कोरन्याचो हिशोब दिवंक जाय ताचे धोल्या मुखार सगलें उक्तें आनी परगट. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. Hallelujah. खोशे मोनान जी गोरीब कोण गोरीब ती खरेंच बागी. सर्गीचे राज खरेंच तांचें. सर्वेस्वर तुमचे सोबे हासो. तुमचे सोबे आसूं. मार्ग परमणे चतुर्भिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजू वाटेक लागचे वेळार एक मनीस धांवून आयलो. ताचे मुखार दिमी मोडून ताणें ताचे कडेन विचारलें, बऱ्या गुरुजी, सासणचे जिवे जोडून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय? जेजून ताका म्हणलें, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? एकल्याच देवा काडून दुसरो कोणूच बरो न्हय. तूं आज्ञा तर जाणाय, जिवेशी मारूं न्हय, पर्दवार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लोटीक गोवाय दिवं न्हय, लोबाडी करूं न्हय, तुज्या आवय बापायक मान दी. त्या मनशान ताका असो जबाब दिलो, गुरुजी, म्हज्या भुरगेपणांत तावन हें सगलें हांव पाळून आयलां. तेन्ना जेजून ताची नदर मारली आनी ताका ताची अपुरबाय दिसली. आनी ताणें म्हणलें, एकूच तुका उणी आसा. वच, तुजे कडेन आसा तितलें वीक आनी दुडू गोरिबांक दी आनी तुका स्वर्गार तेबो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. पूण तो ही उतरां आयकून खोंतवलो आनी दुखाबरीत जावन कोडसरलो, कित्याक ताचे लागीं खूब गिरायस्तां आसली. जेजून आपणा भितर आपणा भोंवतणी नदर मारून आपल्या शिसांक म्हणलें, गिरायस्तां आसुल्यांक देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक कितलें कठीण. ही उतरां आयकून शीस तोटाकले. पूण जेजून नव्यान उलोवन म्हणलें, म्हज्या भुरग्यांनो, देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक कितलें म्हूण कठीण. एका ग्रेस मनशाक देवाच्या राज्यांत भितर सोरचे परस एका उंटाक सुयेच्या बिड्यांतल्यान वचूंक उदीक सोंपें. ते उदीक तोटाकले आनी एकामेका लागीं म्हणूंक लागले, तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळत? जेजून तांचेर नदर मारून ताका म्हणलें, मनशा कडेन हें घडना, पूण देवा कडेन तशें न्हय, कित्याक देवा लागीं सगलें घडटा. पेद्रून तोंड घालून अशें जेजूक म्हणलें, पळय, आमी सगलें साडून तुजो पाटलाव केला. जेजून जबाब दिलो, हांव तुका खरेंच सांगता, कोणूय म्हजे पासत आनी शुभ अतमन पासत घरदार, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं बाळां व शेतां भाटां साडीत जाल्यार आतांच ह्याच काळान धुमाळ्या बराबर
तो घोरां दारां भाव भयणी आवय बापूय भुरगीं बाळां आनी शेतां भाटां एकाक 100 घेतलो आनी येता त्या काळांत सासणचें जिवीत जोडटलो. श्री क्रिस्ताचें शुभ पोरतो महान हे Vakani tuka Krista. मोगाळ बाबनिडो एक मनीस ताचें नांव पॉल गॅटी हो जावन आसा CEO आनी फावंडर एक कंपनीचो गॅटी ऑयल कॉर्पोरेशन अमेरिकाक. आनीक 83 वर्सांची पिरायेर ताका हार्ट एटॅक येवन मेलो 1976 ह्या वर्साक. तो मोतना ताणें सुमार $3 ते $4 बिलियन हाची इतली ग्रेसकाय सांडून तो आपल्या तिग चेड्यांक सांडून गेलो. आनीक मागीर आमी जाणाव अशें म्हणटात की ताच्या भुरगेपणार 25 वर्सां ताणें ही कंपनी चलयली आनी दीस कंपनी वॉज ऑलवेज ऑन द टॉप अमेरिकाक ऑयल तेलाच्या बाबतींत. ताच्या भुरगेपणाकूय ताणें 5 फावटी तो काजार जालो 5 फावटी आनी 5वी फावटी ताका डायवर्स. And this was the most disappointing thing in his life, which he didn't like at all, because he never accepted failures आपल्या जिवितांत. आनी तो म्हणटालो म्हजे लागीं सगळी गिरायस्काय आसा पूण म्हजें काजार दवरना, कसलो फायदो. इतलेंच न्हय, he never used to give money for charity. दुसऱ्यांक बरें करपाक दुसऱ्यांक चॅरिटीक पयशे केन्ना दिनासलो. आनी वॉट वॉज द रिजन? तो म्हणटालो जरी तर हांवें म्हजे पयशे दुसऱ्यांक दिले जाल्यार दे वील बिकम लेझी. लोक लेझी जातलो कित्याक तांकां आयते पयशे मेळटात, काम करूंक सोदिनात. दुसरी वस्त तो सोदतालो सांगतालो की इट इज अनरिवॉर्डिंग वेन यू गीव टू अदर्स. इट इज अनरिवॉर्डिंग. तुका कांयच मेळना, सगळे तुजे पयशे वेतात. एंड इट इज रॉंग. सारकें ना तें पयशे दिवप म्हणल्यार. जिवो आसतनाकूय ताणें एक बूक बरयलो, इट इज टफ टू बी अ बिलियनेर. तशेंच आनी एक बूक बरयलो, हाव टू बी रीच. ग्रेस कसो जावचो. जेन्ना ताचें जिवीत हांव हे भाशेन वाचतालो तेन्ना आमी जाणाव हालींच गेल्ल्या सोमनाक एक व्हड महान मनीस आमचे इंदीन सोंपला, रतन टाटा म्हणलोलो. ताचें जिवीत तुमी पळयात. दो ही इज वेन ही डायड, तो मेलो तेन्ना कोणें म्हणूंक ना एक व्हडलो मनीस, ग्रेस मनीस मेला. A rich person has died. A businessman has died. But all of them said, most of them said, a good person has died. एक बरो मनीस मेला. कित्याक ताच्या जिवितांत वा ताची कंपनीन न्हू टाटाज 66% of their earnings they give it for charity. And that's, I would say, real charity. Real charity is not when you give just 2% or 1% out of your abundance. तुजे लागीं जाय तें आसा, तूं फकत 1 or 2% दिता देवाक. That's not charity. That is called तूं तुजे लागीं आसा म्हूण दिता जायतें सुबेज. But when you give more than 50% of your income for charity or for God, that's the real charity. कित्याक तुका खरेंच चिमटो येता, यू गेट अ पिंच. आनी मदर तेरेसा तशीच म्हणटाली, गिव अंटील इट हर्ट्स यू. तुका चिमटो येसर तूं दी आनी तेन्ना तूं पळयतलो हाव गॉड ब्लेसीस यू.
मुखारच्यान आयज जेजू जे कोण ग्रेस्काय आसा तांकां मातशें बेकडायता कसो. तुमी म्हणटली सायबा बोगूस तस जाल्यार ग्रेस्काय वायट आमकां, ग्रेस्काय आपणाक वायट. कित्याक तो म्हणटा आयज एका उंटाक सुयेच्या बिड्ड्यान तरी वचूंक सोंपें न्हय एका ग्रेस मनशाक. कितें सांग सुतालो तो आयज सर हांव जेजू म्हणून आमकां सगळी तुजी ग्रेस्काय विंक आनी म्हजो पाटला करना. तो म्हणटा चिटकून रावो नाका, डोंट क्लिंग टू वेल्थ. इशानो तुमी जाणात जाकिवस ताच्या जिवितांत खूब ग्रेस्काय आसली, बट ही नेवर हॅड अ वेरी कंटेंट लायफ. ऑलवेज ही वॉज लुकींग फॉर समथींग. Samaritan Bail, she was looking for something. That's why she had 5 husbands, yet she was not satisfied. तो दिसानो ग्रेस आमी जेन्ना ग्रेस्काची कवर करता, इट्स नॉट ओनली वेल्थ बट वी आर अटॅच्ड टू समथींग, पर्सन or things that is very dangerous, Jesus says. So now eyes ग्रेस्काय वायट काय आमकां? What are some of the reasons why Jesus says wealth is not, too much wealth is not good? The first, पयलें कारण, it gives us false independence. म्हणजे कितें, म्हजे लागीं ग्रेस्काय आसतकच म्हाका I don't care about anyone, I don't care about even God. कित्याक हांव जाणा सगळी म्हजी म्हाका ग्रेस्काय दितली. Everything my wealth will provide, independence, security. But that is false. तुमी जाणा कितलोय तुज्या लागीं ग्रेस्काय आसत, एक दुयेंस आयलें ठाक्कून गेलो, नांच जालो. हेंच आमी पळयता आयच्या स्तोत्रांत सनो जेन्ना आमी हें वाचलां आयचें स्तोत्र कशे भाशेन आमकां मेळटा. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. केन्ना आमच्या काळजांक मेळटली जाणवाय. वय मगो सरो आमचे दीस हे भाशेन तोंडाच्या सकाळचो दू पडटा तोंडाचेर आनी हो तेतूंच नाच जाता ते भाशेन आमचें जिवीत. सो दुसरी वस्त जावन आसा रिचीज शॅकल अस टू अर्थ. म्हणजे तूं जेन्ना तुज्या ध्यान मोन ग्रेस्कायचेर तुका आनीक दुसरें कांय दिश्टी पडना, फकत ती ग्रेस्काय. तुका खबर ना ग्रेस्कायच्या फाटल्यान आनीक संवसारांक आनीक हो संवसार सोडून आनीक संवसार आसा, सुर्गेचें राज. ऑल द टायम यू आर फोकस्ड ऑन वेल्थ आनी हाका लागून ग्रेस्काय तुजे दोळो कुड्डो करता. कित्याक तूं फुडलें पळयनाय पूण हेच संवसारांत जिवीत. इट ब्लायंड्स यू. आनी हें जालें आसतना त्या ग्रेस मनशाची गोत, ग्रेस मनीस आनी लाजारूस. तुमी जाणात कित्याक तो इफेर्नांत पावलो, बरी मजा मारतालो, पूण केन्नाच ताणें ह्या मनशाचेर, ह्या लाजारसाचेर दिश्ट घालूंक ना, बिकॉज ऑफ हीज इनडिफरन्स. एंड ऑल द टायम ही वॉज फोकस्ड ऑन हीज एन्जॉयमेंट. बरें खावया, बरें जेवण करुया, बरें पिवया, म्हाका मोतोकूच कितें जातलें कांयच नको. हे भाशेन आमचे मदीं मनीस आसात. They don't think about afterlife, but all the time their focus is on wealth. ग्रेस्काय बाटा. तिसरी वस्त मुखार बाबू ग्रेस्काय riches or wealth makes us selfish. फकत हांव म्हजेंच पळयतां, म्हाका दुसऱ्यांचें पळोवंक नाका, म्हजेंच. I don't care about others. म्हजे फॅमिलीचें हेंच म्हाका जाय. आनी चवथी वस्त आसा इट्स वन ऑफ द सोर्सीस ऑफ अनहॅपीनेस. तुमी केन्ना पळयलां ग्रेस मनीस केन्ना खुशाल आसा? इतली ग्रेस काय आसा केन्ना खुशाल आसा ती? सदांच आस, सदांच ऑल स्ट्रेस, ऑल एंग्जायटी, केन्नाच खुशाल आसना. देर इज नो इवन अ स्मायल ऑन देयर फेस, नो जॉय, बट ऑल द टायम टेन्स, स्ट्रेस. सो ग्रेस काय जावन आसा एक आमकां उदास जावपाक, सोर्स ऑफ अनहॅपीनेस. तर आयज मुगळ बाबू आमी कितें करुया?
जेजू कितें सांगता हांव म्हणटलो आसलो फातिमा सायबिणीचो संदेश 3 उतरां जी तिणें सांगली. फर्स्ट प्रेयर, सेकंड पेनन्स एंड थर्ड सॅक्रिफायस. ह्यो 3 वस्तू करून न्हू आमचें आत्म आमी सांबाळुया. पयले सुवातेर प्रेयर, मागणें. एंड वॉट डू वी गेट वेन वी प्रे? वी गेट विजडम. आमकां जाणवाय मेळटा. आनी जाणवायचें न्हू आयच्या पयले वाचपान तुमी जाणात जाणवायचें पुस्तक तो म्हणटा हो सोलोमोन जो बरयलो हें पुस्तक म्हणटा की आपणें देवा लागीं मागलें, देवान म्हाका म्हणलें कितें जाय तें माग. आनी ताणें मागूंक ना गिरेस्तकाय, पूण ताणें मागलें म्हाका जाणवाय दी. इतलेंच सोलोमोन रावसान. आनी देवान ताका जाणवाय दिली आनी तो म्हणटा कितली गरजेची ही जाणवाय म्हाका. कित्याक बेटकाठी शिवासना परस हांवें तिची चड अपुरबाय केली जाणवायची. एंड आय वूड से इट्स ओन्ली वेन वी प्रे we get this wisdom. And wisdom comes from God. You don't get wisdom in Mall de Goa. You don't get wisdom in all the supermarkets. No. Only when you kneel down, you fall on your knees, and you come to God, you get that wisdom. And that is important. आनी आमी जाणा सर व्हडल्यांतले व्हडले मागणें सायबीन आमकां दिलां तें म्हणल्यार तेरसाचें मागणें, प्रेयर ऑफ रोजरी. तर आयज हो पयलो संदेश आमी तिचो मानून घेवया, मागणें. आनीक तुमी जाणात आमी बायबल वाचतनाय बी आमकां जाणवाय मेळटा. हेंच आमी पळयता आयच्या दुसऱ्या वाचपान. ते म्हणटा देवाचें उतर जिवी आनी सुळसुळीत. दोनूय वाटांनी पाजलेले तोरवारे परस इतलें आमचे जिवे आनी आत्मे सांदे मेंदू दोशी करता. So when we read also the word of God, God fills us with his wisdom, which is very important for us to guide our life. दुसरी वस्त मारियान सांगली त्या भुरग्यांक ती जावन आसा पेनन्स. डू पेनन्स. आनी आयज सानो कास्तीक लावप आमच्या जिवितांत आमकां we don't want to do penance. कोणाकूच कास्तीक नाका लावपाक. आयज आमच्या गांवांत ही आमी यात्रा करता चलपाची. अशी चलप आदी आमी चलतालीं आनी आमी कितलीं फीट आसलीं. आनी आयज तुमी पळयता कांय जाण चलतात फीट आसपाक. बट फॉरगेट अबाउट फिटनेस. इट्स अ ग्रेट सायन ऑफ पेनन्स. आमी जेन्ना चलता तेन्ना आय डू लिटल पेनन्स. इतलेंच न्हय, आयज मुगळ बाबू सगळीं आमकां इन्स्टंट जालां. एक बटन, एक फोन मार, रोखडेंच जेवण आयलें घरांत. आयज कितें जाल एकच फोनाचेर सगळें येता तुका. असलें कल्चर आमचे मदें भितर सरलां. म्हणजे कास्तीक नाका जिवाक. पूण म्हाजो सायबीन आमकां सांगता ना, जिवितान कास्तीक घेवंकूच जाय. त्याग करूंक तुवें धोणमोण करपाक जाय. पेनन्स इज इम्पॉर्टंट. आनी मोगळ बाब न्हू सायबी मागीर जेन्ना दिसती पडली तेन्ना एकट्याक भुरग्यांक सांगलें हांव तुमकां काम दितां. जासिंताक, फ्रांसिस्कोक आनी लुसियाक हांव तुमकां काम दितां. पूण इतलेंच न्हय, तुमकां दुमाळो दिवंक, तुमकां दुमाळो सोसूंक पडटलें. आनी निमाणें कोणें आयज जेजून आमकां तेंच सांगलां. शेतां बाटां 100 घेतलो आनी येता त्या काळांत दुमाळ्यां बरोबर तुमकां जाय तें जिवीत तुमी जोडटलीं. ह्या भुरग्यांक मोकळ बाब म्हणून कितलो दुमाळो दिलो सरकारी मनशांनी आनी पोवी सभेच्या अधिकाऱ्यांनी पासून. ताका जेलींत घातली, ताका कितले त्रास केले. कित्याक जो संदेश सायबीन ताका सांगलेलो तांणी सवी माजर सांगलो तेन्ना लोकांक मानूंक ना. पूण मागीर तांचे दोळे उगडले. तर दिसताना आमी बी इल्लोसो कास्तीक घेवया, इल्लीशी धोणमोण करुया, पेनन्स. आनी आमी मागता जेन्ना आमी कोरेजमाचो काळ सुरू करता, जेन्ना आमी आदविंदाचो काळ सुरू करता, हेंच मागता इल्लेशें कास्तीक घेयात. दुमाळो इल्लोसो तुमचे कुडीक दूख लायात. इट इज
worth than enjoying a very cozy life without any pain. आनी तिसरी वस्त मुगळ बाबूनी जावन आसा सॅक्रिफायस, त्याग. हें आमकां खूब गरजेचें. आयज हेंच सांगता जेजू ह्या मनशान सगळें केल्लें. कोणाक जिवेश मारूंक ना, कोणाक फोटी मारूंक ना, कोणाचें चोरूंक ना, कोणाक गाडी मारूंक ना, आवय बापायक मान दिलो. आनी मनशाक दिसलें की आपूण सारको जेजूचो सारको लागशिल्लो पाटलावदार. पूण जेजू म्हणटा ना, तुवें एक व्हडली चूक केल्या. तुवें ग्रेस्काय पुंजायल्या आनी ग्रेस्कायेक तूं चिटकून रावला. तुवें ग्रेस्काय दुसऱ्यांक दिवंक ना, तुवें त्याग करूंक ना. यू डिडंट सॅक्रिफायस. तूं ग्रेस्कायेक चिटकून रावला. हें सगळें केल्यार तुवें बरें आसा. आनी आयज हें आमकां मोगळ बाबून शिकवण. हांव जाणा कांय मनशां जेन्ना पबीत सभा वो जेन्ना तुमचेच फुडारी मागतात जावं पोट्टी काडपाक जावं इल्लेशे पयशे, कित्याक पयलो फार सोडटात पाजविकाराचेर. पाजविकार सोदता बोगोर पयशे. हांव म्हज्या बोळसान ते पयशे घेवन वेता काय मोगळ बाबू म्हणले पयशे तुमकांच. आनी तुमकां उणें करून, कित्याक आमकां कायदो आसा, आमकांच उणो 10 वांटो आमी पबीत सभेक दिवंक जाय. टायप्स हो कायदो धर्माचो. आनी जेन्ना आमी आमकांच उणें करता मोगळ बाब म्हणलो, आमी जाणां देव आमचेर आमकां उपूट दिता. आज तेंच सांगता देव, तुकाच उणें कर. आनी हांवें पळयलां आसतना, आय डोंट वॉन्ट टू पॉयंट, हांवें पळयलां जीं मनशां गुणगुणटात पयशे दिवपाक वो कितें दिवपाक बो करून पयशे, कशेय भाशेन तांचे घरांत हे पयशे वेतात. दुयेंत पडटात, घरांत गेले पयशे सगळे. वो कोणाक कितें जाता, एक्सिडंट जाला, गेले सगळे पयशे. आनी मागीर म्हणटात वय खरेंच हे पयशे जर तर आमी देवाक दिल्ले आमचेर आशिर्वाद आसलो. पूण आमी गुणगुणले. आयज सायबी आमचे लागीं तेंच मागता, त्याग करूंक, सॅक्रिफायस, उणें कर. पोट्टी दिवपाक मोगळ बाब म्हणू कितले 2,500 आनी दिसाक कितले पडटात ते पयशे. आनी आमकां नाका जाल्यार आमी कित्याक पयशे मोडटात फालतूर कामाक, कितले हजारांनी पयशे मोडटात. आनी इल्लेशे 2,500 दिवपाक तुमी पाजविकाराक उलयतात, कित्याक पाजविकार बोगोर पयशे मागता. पूण तुमीच पळयात तुमच्या घरांत मागीर बेसांव आसता, बोगोर दुयेंसां, बोगोर पिडा, आपशेच वेतात पयशे. तर आयज जेजू आनी साईब हेंच मागता आमचे लागीं, त्याग, सॅक्रिफायस. आनी आयज जेन्ना ही आमी आमचेच सायबिणीक, आमचेच कुटूंब सायबिणीक अर्पण करता, लेट अस रिमेंबर जो मनीस सायबिणीक लागीं आसा केन्नाच ताका देंवचार आतलें ना. द वन हू इज क्लोज टू मदर मेरी, द डेवल नेवर डेअर्स टू टच हिम. कित्याक सायबी माय मोगळ बाबून ताका सगळ्या वायट परिणामांतली ताका राखता. आनी हाका लागून जेजून आपल्या आवयक आमकां दिल्या. तर आयज जेन्ना हे आमी अर्पण करता सनो आमी भोक्तीपणी करुया. आनी वर्साचे वर्साक आमी हे सायबिणीक अर्पण करता. एवरी इयर वी वील रिन्यू दीस कॉन्सेक्रेशन. सायबिणीचे वाटेन चलूंक आनी तिणें सांगलें काना गांवांत, तो सांगता तें करात, म्हजो पूत सांगता तें करात. म्हज्या पुताच्या सांगण्या प्रमाणे, ताच्या उतरा प्रमाणे तुमी जियात आनी पळयात तुमच्या जिवितांत कितलें बरेंपण आसलें तें. तर हेंच आमच्या जिवितांत करूंक सायबी मायक आमचे तिचे निश्कळो काळजाक आमचे कुटूंब आमी भेटूंक आनी तिचे भाशेन दिसपोटी कुरपेन आमी जिवूंक देवाची मोजत आमकां आमी साथ मागुया अशें आसा. आमी आतां आमची बावतिजमांक आमी केल्ली बासावणी आमी करतले. सगळे फॅन ऑफ करतले. तुमच्यो वात्यो आसा त्यो पेटोवच्यो. हो आमकां उगडास. बावतिजमाच्या दिसाक आमचेच पोदून मदुनी वात झडयलोली. तर आयज आमी वात्यो घेवन पेटयतले. उगडास कसो आमचे बासावण्यो आमी नोसोतले. वील रिन्यू आवर प्रॉमिसीस, बॅप्टिजम प्रॉमिसीस बो करून सोयतानाक आमी पाठ करता. आमी सगळे बासाय आमी करतले. आनी वात्यो तुमी पेटोवच्यो सांबाळात.
दुसऱ्याचे केंस लासून नाकात पूण वाती हे भाशेन सेफ दवरात. आमच्या हातान वाती घेवन आमी आमचो भावार्थ आमी बासावणी आमी उचारतल्यो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी आयज हांगासर एकठांयल्या आमचेच कुटुंब, आमचीच फिरगोज निश्कळोंक मायेच्या काळजाक ओरपूंक. त्या पासत आमच्या पवित्रनाच्या सुमयार सोयतानाक आनी ताच्या कामाक पाठ करूंक आनी कातोल पवित्र देवाचे सेवेचे करूंक उतर दिवंक केल्ल्यो बासावण्यो आमी आतां नव्यान करुया. देखून सगल्या काळजान तुमी उचारात, सांगात, सोयतानाक तुमी पाठ करतात मू? होय, हांव पाठ करता. आनी सगल्या ताच्या कामाक तुमी पाठ करतात मू? होय, हांव पाठ करता. आनी सगल्या ताच्या बुलवण्यांक तुमी पाठ करतात मू? होय, हांव पाठ करता. पातकाचे गुलामां तुमी जायना जावच्या खोटेपणाच्या फुसलावण्यांक तुमी पाठ करतात मू? होय, हांव पाठ करता. सोयतानाक पातकाचे बापायक तुमी पाठ करतात मू? होय, हांव पाठ करता. सोय प्रभुदा देवा बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसराक तुमी सोदतात मू? होय, हांव सोत मानता. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवा मरेतां जल्मलो, ताणी खूश मरण सोंसलें, ताका नक्की पिलो, तो मेल्ले मदें नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. हे आमच्या सुम्याक तुमी सोत म्हणटात मू? होय, हांव सोत मानता. बापा आनी पुतातान उपजल्ल्या आमच्या जीव दिनारा पवित्र आत्म्याक तुमी सोत म्हणटात मू? होय, हांव सोत मानता. कातलीक पवित्र सुबे बोगचांत येतकार पातकांचे बोगसुणी कुडीचे पुनर्जीवनपण आनी सासरीचे जिवीत तुमी सोत नातवात मू? होय, हांव सोत मानता. तर आतां आमकां जोण एकल्याक देवान हो आमचो भावार्थ उचरला. हो भावार्थ उचारूंक आमकां देव कृपा आनी शांती दिवं हें मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. वाती पालोवच्यो. आमची मागणी, आमची गरजो हे वेळार आमी देवाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेक फावो ते उपाय घेवन शिव वर्तमानाचे बरे परगडणार जावंक आनी बरें तें मार्गदर्शन दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी भोव करून क्रिस्ती राज कारभाऱ्यांनी जेजूचे शिकवणेन तीर रावन आपल्या कोरण्यांनी बरे खबरांचे परगटणार जावंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट कर. आमच्या घरांनी चड करून आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक देवाक मानता तसले शेगुणांनी वाडोवंक आनी घरांत शिव वर्तमान आपल्या उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान परगटूंक तांकां केरीत बापाचे कृपा मागुया. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट कर. आयज केरेत भाशेन आमी पयलेच फावट आमची फिरगोज तशेंच फिरगोजेच्यो सगळ्यो फामील मारयेच्या निश्कळा काळजाक भेटोवपाची रीत पाळटना तिचे शेगुणी जिविताची देख घेवन आमचें जिवीत मानून हाडूंक आनी तिचेच आसऱ्या काल आमी आसूंक बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट कर. आयच्या मिसाची मांडावळ करतल्या लिजन ऑफ मॅरी ग्रूप मारयेची देख घेवन देवाक अदीक लागीं येवंक मारये भाशेन मागण्यांक तीर रावंक
ताच्या जिवितान ती शिव वर्तमानांची खरी परगटणार जावं बापाचो आदार तांकां मागुया. दोयार बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर. बोदळ बापाची मागणी आमी बदल्यान ताचेर आशिर्वाद घाल. तुका ताबी आमची गोडसो आमची मन तुज्या जणवाईन बरेपणान बरें ते आमकां फावो कर. एमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मारिया आमची आवय सदांच आमकां जेजू सोर्सी पावोवंक वाट दाखयता. ती जे भाशेन जेजू सांगाता मोरो पर्यांत आसली तशीच ती आमच्या सांगाता रावूंक आशेता. आयज आमच्या फामिलीचें आनी फिरगोजीचें ओरपण मारयेच्या निश्कलूंक काळजा करतना आमकां हें भाग फावो जाला म्हूण देव बापाक आर्गां दिवया. आनी ह्या उपरांत ती सदांच आमच्या फामिलीचो आलाशिरो कशी सांगाता आसतली म्हूण वळखून घेवया. तेच भाशेन हो उंडो आनी सोरो हालतरार बदलून जेजूचें खोरें मांस आनी रगत जातलें. मारयेक नमुनो दवरून हे फुडें तिच्या विणवणेन मिसा भेटेंतल्यान जिव्या जेजूचो अनुभव आमकां उदीक खोलायेन मेळूंक म्हूण हीं दानां याज्ञिकाच्या हातांत ओपुया. Chedona do baruk sorvis fora betuya amchedone ubarun deva varum poluya amchekari subarun deva kaza beluya tacha moga sarkosam amsomo obuya dunia just for a Ada ulia sorya dana Satli rogli zatamka Shivit yubikana biuna Amsheduna tu barun sorvis fora Betuya Chedole ubarun deva varum poluya amchekali subarun deva kaza beluya tacha moga sarkosam amsomo opuya utkate myo sorya katso Disponanzo Bisoltanzo amkazanzo Tanto tuja Dio pordanzo Amchedonanto barun sorvis fora betuya Amchedole ubarun deva varum poluya Amchekali subarun deva kaza beluya tacha moga sarkozam amsomo opuya मोशेबामध्ये आमचे बलिदान सर्व विदा देवा बापाक मानतात तसले सामून मागाल. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या गावाक सर्वेस्पर मानून घेव.
देवा आमच्या सुखींचे बापा मनीस जाल्यार तुज्या एकल्याच पुतान आंकवा मरितान जुल्म घेतना तिच्या आंकवा पोडी बाळूंक ना पूण विचित्र तोरेन तें पवित केलें आपणे घेतिल्ल्या मनच्या स्वयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांनी निवारून तो पवित करूं आनी अशें आमचे बेडोनी तुका मानता तसली जावं विस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची कारसा उबारूया आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काडी आनी सर्व तायन तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो फातिमा सायबिणीक आमी आयज नमान करतना एका तड्यान तुका वाखाणटाव तुका वंदिताव तुजी किती पुरगुटाव आपल्या आंकवापणाची बोडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सात्विक प्रकाश रेडी संवसाराक फांकलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी ताजे उद्देशीन देवदूत आनी सगळीचो सगळो दलबार तुजी तो महिमा वाखाणटात तांचे संगाती आमचे ताळयो मेळून आनंदान तुजी स्तुती आमी गायता दलबारांचो सर्वेस्पर स्वर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जोयजो सर्वेस्पराची नावी येता काकासून उत्सर्गी तुका जोयजो बाबा खरोसून पवित्रून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेळी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कुश मरोन सुसुंबाच्या दी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सास्तीक कोरडाचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस म्हज्या पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा खोरात Bafartaso gut porgotuya Sumya Jesu ami vondokata Ani ekasit lepieta Nitle pati tu vaivovane sud Ami tuche moron porgota बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुणी उगडास करता आनी हो जिविताचो आनी सर्वांची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या बरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा किपे तुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमचे गोली बापा सुमियाव आमच्या आदारी गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान पडय पुनर्जीवनपणाचो बरबाद मेळ्ळ्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे सगळी मेळना समेस्तांक तुजे पसोडीत तुमकां मोळ पडूंक फावो कर आमा समेस्तांच्या गायट्या दिलांची आनी दोन कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल तांची दया कर आपलो वाडदीस संभ्रमता फ्लॉयड आनी दुसरी तांचेर आशिर्वाद घाल लग्नाचो दीस सोमता तांचेर आशिर्वाद घाल आनी पिडीत आसा तांकां भलायकी पेकोवणी दी अशी अंकवार मर देवाची माय सांगाती तिचे पती बागेन तुझे बागेन उदरमृता आनी सर्व काडे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणी सुखान आमकां वांटो दी ताचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्या शिशु पोरफी त्या शिशु सांगता त्या जेजुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्पविधार बापा सर्वबंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना मागणे दोणबोड आनी त्याग प्रेयर पेनन्स अँड सॅक्रिफायस ही वस्तू करून आमी देवाक पयलो आनी वयलो जागो दिवंक कित्याक देवूच आमची कोरी ग्रेस्काय देवाक आमी चिटकूंक देवाची कृपा आमकां आमचे बापा म्हणटना मागुया आमचे बापा सगळ्यांच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासो वाड्यांतली आमकां निवार दोया कोणे जिवितांत सुवस्की आमकां दिसतुकीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरमणारा जेदू क्रिस्ताचेण्याक आमी बोरभाशेन नोतेक तांतूर आमकां तुजी दा काकली 300 पातकांनी स्टोय आनी सर वखदांतली वाटाय कित्याक राजवटी पोतवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमिया जेदू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुदांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा बाळाचे दीस घाल आनी तुजे कशेंय प्रमाण तुका शांती दी आनी तूंच तुका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजभर चलयता आई सासनाच्या सासना जिम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात सुमियाज गुस्ताची करून नगोता शेंगता ती मुजेर जोडटी आनी कासलेना सांग पूण तशें काकून म्हजे आत्म्या तशेंच करी बरो केन्ना करती हो जण आसा जिवो जेजू जो आमकां जण एकल्याक आपल्याच्या आवयच्या आसऱ्याकाल जिवंक उलो करता मागणें दोणबोन त्याग आनी करून आमी सगळींचे तेवे एकठांय करूंक आमकां सांगता तशें जेवणां तुमी सगळ्यांक सकल्यान ती सुभागी
ह्या वेळार आमी आतां आमचेच फिरगोशीक आमी समर्पण करतले. दे वील बी पॅरीस कॉन्सेक्रेशन. तुमी गोठात आनी दिमी घालची. हे मागणे जे आसा समर्पणाचे आमी सगळीं बराबर आमी म्हणटले. हे आमची फिरगुजेचे अर्पणाचे मागणे पॅरीस कॉन्सेक्रेशन. आमी सगळीं हे मागणे जे आसा टीव्हीचेर ते आमी म्हणटले बराबर. ए आंकवारी देवाचे माये, देवाक तुज्या निस्कळोंक काळजाचे देवस्थान स्थापूंक जाय आसलें तें तुवें मेंढ्या राखण्या भुरग्याक कोडीत केलें. एके आवयच्या मोगान तुवें तुज्या पुताच्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणांत भाग घेतलो आनी तुवें हें सगळें तुज्या निस्कळ काळजान घडोवन दवरलें. तुज्या आवयपणाचे काळजा वरवीं जेजू कोडेन आमचो संबंद जिवाळ करून तुवें तेर्साच्या मागण्यांतल्यान त्या भुरग्याक खरी आनी संपना तसली शांती संवसाराक अणभवूंक सांगलें. तुवें पातकांचे बोगसणे मेळून घेवंक आनी पातकांचे बदलणे खातीर प्राचीत आनी बदलांचो वांटो करूंक सांगलें. आमकां पिलेनचे सांत जोआन बातिस्ताचे फिरगोशीन तुजे संदेश आयकूंक आनी पाळूंक आमकां आदार दी. फातिमा तोन मेळिल्ल्या तुजे विनवणे प्रमाणे आमी आमचे तशींच आमची फिरगुजेची भेट आयज आनी सदांकाल तुज्या निस्कळ काळजाक करता. मागणे आनी दोणवण करून संवसारान साल्वसांव जोडूंक आनी क्रिस्ताचे राज दर दिसा अदीक प्रभावीत फुडें व्हरूंक आमकां आदार दी. आमचे पासत माग ए पवित्र आंकवारी देवाचे माये, तुजे सारकें काळीज आमकां मेळूंक पातका बिडी आनी देवाचे खुशी करूंक आयतें अशें करून ताचे नेम कायद्यांक विस्वासी रावंक सगळ्या वस्तू वयर आनी सुमयाचो मोग करूंक आनी दुसऱ्यांच्या आदाराक पावूंक भाग्यवंत मारिये फातिमाचे आंकवारी आमचें अर्पण स्विकार कर. ह्या मागण्या वरवीं आमी एकवटून आनी नव्यान तुज्या आवयपणाच्या आसण्यांक उपकारी जावं तुका सोडूंक म्हूण पासरल्या त्या सगळ्या पिणकेक आमचे ताडे जोडून आमचे संगता राव. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोटचे तें आसा असल्या मदें तुजो दैवांचो तुजो पूज जेजू. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोटचे तें आसा असल्या मदें तुजो दैवांचो तुजो पूज जेजू. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोटचे तें आसा असल्या मदें तुजो दैवांचो तुजो पूज जेजू. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्यांक आदि आता आणि सदा सदांकाल आमेन. उबे रावया. प्रार्थुया. कोण बळे बापा भाग्यवन आंकवार मारीक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां सुगीच्या जेवणांत दादोशी केल्याय देखून आमी संतोश परीत जाल्या आनी विस्वासान तुका उलो मारता. तेच आंकवार मायेचे देख घेवन तुजे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सरबंडराची भोगतीपणी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सपुता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. बसून ह्याच क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.
Fatimaci Saibinnichi Satu Sheratini Isogya Sokachini Magdawami Surprani Ait Fatimaci Saibinnichi